एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. 10:30 झाली. जस्ट इशुकाक दिले हांवें आयज नाशण्याचे. हय, नाशण्याचे रागी पोरेज आयज खाल ताणें. आतां खेळटा. इश्वीक आं पळय, आज कितें खाल तुवें? आं नाशण्याचे खो पळयता रे. हय, सो आयज ताका नाशण्याचे केल्ले. सो आयज म्हाका मखाना आनी पावडर करून दवरूंक जाय. मखाना सोंपले पावडर, सो मखाना आसा सो तें म्हाका पावडर करूंक जाय. हे उदक पी गे, उदक पी. उदकूच पिना चड, केन्ना मूड येयल्यारूच. हय, सो जालें सगळें. जस्ट घरचीं कामां सगळीं जालें. जस्ट कपडे घातला मशिनान. इशुकाचे थोडे तुवालो बीन. फोन फोन तो सो हांगासर ते 2 हे आसले न्ही सॅरामिकाचे पॉट, ते काडून आतां भायर दवरता. कितें करता ते वयले प्लांटूय काडटा आनी सॅरामीक ते अशें ओडटा. सो म्हटलें ते आनी एकदां पडले की ते फुट्टाले ते मागीर. ते दोनी काडले. आतां चित्ता हांगा खंय दवरया म्हणून. सद्या हांवें हांगा दवरला. सो काडून न्ही हांगासर दवरतले आतां लायफ टायम. हांगाच आसा न्ही, सो आनी हांगा दवरचें ना. तो काडटा न्ही ताका लागून व्हरून. खंय वयता? पावलो पळय थंयसर. टॉयज बीन कांय नाका ताका. टॉयज बीन कांय नाका पळय. खंय पावलो पळय हूं करत. हांगा यो, असो यो. आमची टीव्हीचे रिमोट दी म्हणटा हात लावपा. सो हें न्ही ओल्ड रिमोट चलना, तें दिला. तो ताका आतां हात लायना. ताका वाज येयलो ते रिमोट पळोवन. आतां पळय खूब काम करता तो. सो आयज आमगे राजमा करी. राजमा हाडलेले हांवें. खूब तेंप जालो राजमा आमी खावंकूच ना. सो म्हटलें आयज करी करया आनी थोडे शिजलेले काडून इशिकाकूय आयज घालतलें हांव. सो पळोवया. 2 सिटी काडला हांवें. शिजला काय पळयता एक मिनट. सो राजमा वांगडा न्ही बटाटूय घातला. पळयता शिजला काय ना तें. ना आनी एक शिटी काडचें पडटलें. कित्याक तें मातशें न्ही बरें स्मॅश जावंक जाय. जालां मातशें स्मॅश. पळय गे आई, एक आईक दाखयता. बटाट काडून घेता. बेश्टे अशें आमी मशरूम शाकोती करना तशेंच करपाचें. गरम मसाला घालून पयलीं सोय बी सगळें भाजून घेवपाचें. एक मिनट, फोन आयला. बटाट काडला हांवें. हे पळय आनी शिजोवंक इतले 2 इशुका काडून दवर. शिजला न्ही गे पळय. शिजला मुगो. हय, आनी नाका न्ही पुरो. सो हें पळयात शिजलेलें आसा पुरो. तितले थोडे इशुका काडून दवरता. आनी सेम तेच सोय, कांदो, लसूण, चिली हे सगळें न्ही भाजून घेवपाचें आनी मागीर गरम मसाला घालून करी करपाचें अशेंच. सो हांगासर न्ही सोय भाजून घेतला. जस्ट थोडेशेच करी करतले. ओके, सोय मागीर ग्रीन चिली मागीर कांदो आनी आतां हळदीचो पिठो घातला. मागीर घालपाचें गरम मसाला. ओके, सो हें घालून न्ही वांटून घेवपाचें. मागीर आमचो पेस्ट मागीर रेडी जातलें. मागीर हेका स्टार्टींग जे मसाला घालच्या पयलीं न्ही कांदो आनी टोमॅटो कट करून घातला आनी बटाट अशें रफली चॉप केला. मागीर जालें आमची रेडी. सो काय अशें डिटेल्स तुमकां शेअर करना कित्याक हांवें ऑलरेडी मशरूम शाकोती किंवा मागीर सोया चंक करी आमी अशेंच करता. जशें आमी चिकन करी करना तशें. सो मागीर ते कांदो बिनो स्टार्टींग फ्राय करपाचें. मागीर ते राजमा घालपाचे. मागीर तो मसाला घालून जालें. मागीर चणे काडून दवरया थोडे. पुरो बटाटे चड ना, हितूच घातला बटाट. कोण खायना आमी तशें उरता. मागीर ताका पुरो इल्लेशेच. हय ताका पुरो. ओके, हेका न्हाळयलें हांवें. ओके, सो ते कपडे बी घालता मशिनान. ही आमची करी रेडी जातली. मी आयज हांव भजी करतलें. पालक काल ते पालक हाडलेले न्ही, पालक भजी खुबदां करया हांवें म्हाका दिसतालें. पण ते केन्ना कितें जाता मार्केटांत आमी हाडटा न्ही पालक बीन, ते मातशे कट जाल्लेले आसता पानां, मातशें बरें उरना. सो काल हांवें डेलिव्हरीचो हाडलें. सामकें फ्रेश बरें आहा अशें बरें कळ्ळें न्ही. सो म्हटलें आयज तेजी भजी करया. म्हटल्यार तुमकां हांव शेअर करता आयज भजी. ओके, हो पळय आतां हांगा पावलो. तो फॅन बीन लावून दवरला कोणाक ते. हय, काय ना रे ते यो हांगा. पळयात खंयच्यान खंय पावता. सगळें ओडून काडटा आतां. असो यो रे. शिशी नाला मरे तूं. कितें करता? घे ते घे. हांगा यो यो. बेगिना यो. कितें पळयता? यो. तेरे बुरबुर आवाज मात सोडचो ना तो. बुरबुर.
सगळ्या तोळान घाल. सो इश्वीक न्हिदलो म्हटलें आईन करी केले. एक्चुली जाता कितें खबर आहा, एकल्यान किचनात आसूंक जाय आनी एकल्यान भायर आसूंक जाय. इफ शिव असले न्ही, दोग जाणां कसले कामां बिजी असले न्ही कांयच प्रॉब्लेम ना. सो आई म्हणपाली आपूण करी करता म्हणपाली. आईन करी केले, ती न्हांवपाक गेला, ती मागीर फ्री जातली, ती मागीर भायर बसतली. मागीर हांव वयतलें भजी करपाक. सो आयज भजी तुमकां हांव शेअर करता. आयज न्ही पालकाचे हांव 2 भशेन भजी करतलें, की पालक सामकें फ्रेश आहा आनी दवरले फ्रिजीन ते मी सुकता मागीर एटलीस्ट भजी तरी करून खावया. सो म्हटलें टायम आसा ते भजी तेन्नाच करूंक जाय न्ही, ते करून दवरून काय फायदो ना. सो म्हटलें इश्यू रितीकाचे सगळे कपडे काडला हांवें हे पळयात. सो रितीकाचे सगळे हांवें कपडे काडला. हें सगळें म्हाका सारकें अरेंज करूंक जाय. टायमूच मेळना एक कबड बिबड सामकें अरेंज करपाक बीन. कशें कशें काडटा कपडे रितीक जावं शिव जावं कशें कशें काडटा आनी कशें कशें दवरता. म्हाका न्ही ते कबड पयल्यारूच म्हाका बेजार येता सारको. सो आतां सगळें काडलां हांवें. जे कितें शॉर्ट जाता पळय ते डेली घालतलें हांव डेली वेराक, आनी जे व्हडले व्हडले आहा ते सायडीन दवरतलें. आनी जशें ताका हे कपडे युट्यूब फॅमिलीनूच दिला. सो आमच्या घरा युट्यूब फॅमिली येता न्ही, ताका तशें तेंच्यानी दिला आनी सगळे सायज व्हडले व्हडले आहा. सो म्हटलें सारकें हांव अरेंज करून दवरलें की अशें टायमूच मेळना, कळ्ळें न्ही, टायमूच मेळना. मागीर तशें उरता मागीर तें कामां. सो म्हटलें आयज रितीक पळय दोन फावटी हांवें निशिवाचें केलें सगळें. आयज रितीकाचें काडून दवरलां, सगळें अरेंज केलां. आतां एज पर दॅट म्हाका सगळें दवरूंक जाय अशें आतां. आनी हांगासर 2 आसा रित्विकाचे इशुकाचे आनी हांव सेपरेटूच दवरता. ते रितीकाचे हितून गेले ते कपडे. सो म्हटलें सगळें सायडीन अरेंज करून दवरता आनी जे कितें ताका शॉर्ट आसा पळय ते आतां डेली वेअर घालपाक ताका दवरता. अशें आतां टायमूच मेळना. ओके, सो हें जालें म्हाजें. हें सगळें मागीर दवरतलें, अरेंज करून दवरलां हांवें. सो मागीर ताका कबडान हांव मागीर दवरतलें. कित्याक आतां ते पकोडाचें हांव रेडी करून आतां चॉपिंग बिपींग करून दवरता. शिव येतना न्ही घाईन मागीर जेवण रेडी नाका म्हणटलो मागीर. ओके, सो काल हांवें डेफिनेट गेलें हें हाडलेलें लस्सी. म्हाका लस्सी खूब लायक, पिवकूच ना. आईन एक जस्ट पिली आई मँगो लस्सी अमूलचें एक पिता. ओके, आनी दाखयता तुमकां आयज राजमाचो रोस. मुद्दाम तुमी करून खायात. राजमा खूब बरें हेल्थाक. केन्ना केन्ना डायटान इन्क्लूड करा, सुक्का करा, भाजी करा, तुमकां जाय तर तुमी करूं शकता. हांवें करी कितें केलें खबर आहा, रातचें आयज पोळी घेतलें हांव. पोळी वांगडा खावंक न्ही खूब बरें लागतलें. तें पळयात सामकें बरें जालां. आनी पोळी चपाती कितें आसलें न्ही पाव बीन हें खूब बरें लागता. सो आई हें करून गेली न्हांवपाक. सो म्हटलें भजी हांव करतां. रित्वीक भाजी बी केल्यार खायना. करी केलें न्ही राजमा तो खाता. आनी हांव कितें करता ताका शीत कालून दिता रित्विकाक. करी थोडे राजमा घालून बरें ताका स्मॅश करून दिता, नाल्यार खायना तो रित्वीक. सो सगळें खावंक जाय भुरग्यांनी, हय का न्ही. ओके, सो हांव एक लस्सी पिता. मागीर सगळें हांव पालक पळयात अशें बरें आहा फ्रेश आहा पालक सगळें हांव रेडी करून घेता. मागीर मेळटा तुमकां. ओके, चला आतां आमी करया पालक भजी करता. 2 भशेन करतलें हांव. एक कांदो घालून आनी एक बेश्टें प्लेन करतलें. तें तुमकां मागीर दाखयता. सो पयलीं हांवें हांगासर 2 कांदे घेतला, ग्रीन चिली घेतला आनी 2 पानांनी हांवें अशें रफली चॉप करून घेतला. सो हें सगळें न्ही हांवें आयदनान ट्रान्सफर करून घेता. मीठ घालता एज पर द टेस्ट. जस्ट थोडेंशेंच घालता हांव हळदीचो पिठो. 1/2 टीस्पून घालता हांव रेड चिली पावडर. एक 1/4 टीस्पून घालता हांव गरम मसाला. सो हांगासर न्ही घेतला हांवें अजवायन, वोमा म्हणटा हेका, कॅरम सीड्स, ते मातशें अशें पुसून घालता. सो चण्याचें पीठ घालच्या पयलीं न्ही पयलीं एका हातीन न्ही बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आतां घालता हांव चण्याचें पीठ. पयलीं हांव एक 2-3 चमचो घालून पळयता. बरें तें कालोवन घेता आनी कालयता आसतना उदक बिदक घालप ना, कित्याक कांद्याक न्ही उदक सुट्टा, तितलेंच पुरो. ओके, बरें एका न्ही मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात अशें आमकां बरें मिक्स करून घेवंक जाय. उदक बी कांय घालनाकात. इफ तुमकां दिसलें बाबा ड्राय जालें जाल्यार एक धाकटो चमचो घालपाचें. हांवें हांगासर मेथी पालक घेतला. तुमी जाल्यार मेथी घालात, शेपू घालात. ओके, आनी तुमी अशें करूं शकता. आनी मलाबार स्पिनीच, ते वाल आसता पळय ते मलाबार, ते तुमी पानां घालूं शकता. ओके, हेका आतां हांव सायडीन दवरता. जस्ट चड वेळ दवरनाका, नाल्यार चड उदीक सुट्टलें. रोखडेंच हें फ्राय करूंक जाय. सो हांगासर न्ही हांवें पालक न्ही जे धाकटे धाकटे पानां आसता पळय ते पानां बरें हांवें धुवून घेतला आनी ताका न्ही हांवें सेपरेट एक बॅटर करून घेतला. ते पालक पकोडा करतलें हांव. हे पळयात, हितून न्ही हांवें बेसन, मागीर मीठ, चिली पावडर आनी हळदीचो पिठो घातला, इतलेंच. ओके, सो आतां फ्राय करया.
सो तेल दवरलं हांवें. शिव कॉल केल्लो. रितिकाक खंय हेअरकट करपाक घेवन गेला खंय. मी स्कुलांतल्यान घेवन गेलो तो. हे तो केंस रे वाडला सारके. गेला आपलो हेअरकट करपाक. सो काय दवरलं हांवें. म्हाका आतां दुस्मान आतां येता तो म्हयन्याक म्हाका कास्ट आयन ऑर्डर करूंक जाय. हें कडाई धाकटेशें वेजाक कितें फ्राय बीन करपाक. एक ते व्हडले आहा ते नॉन वेजाक यूज करता आमी. सो ऑर्डर करतलें हांव मागीर धाकटेशें. सो सद्या हांवें आमचें ओल्ड आहा पळय तितून दवरलां हांवें. सो पयलीं आमी ते कांदे बी घातलेले पळय भजी ते फ्राय करूंक घेवया. मागीर आमी ते पालक ते फ्राय करुया भजी. सो हेतून हांवें पालक कांदे बी घातला न्ही. इफ तुमकां जाय जाल्यार न्ही पोटॅटो ग्रेट करून घातले जाता. सो नेक्स्ट टायम तशें करतलें हांव. तितून न्ही बरें जाता खावपाक. सो आयज हांव विसरलें म्हाका आतां याद येयली नाल्यार हांव एक पोटॅटो न्ही ग्रेट करून घालपाचें. तशें केल्यार न्ही खूब बरें लागता. जालें भजी आनी हें सामकें टेस्टी जालां. आनी जस्ट इतलें उरलां. पालक पकोडा सामकें टेस्टी जाला. आईक म्हणटा जेव म्हटलें अजून येवंक नाय मी. सो जेन्ना तुमी पालक पकोडा करता न्ही बॅटर हा पळय थीक लायनाका. खावंक कांयच बरें लागना. अशें पातळ आसूंक जाय दिसता आसतलें तुमकां. अशें न्ही पातळ आसूंक जाय आनी ते क्रिस्पी जाला सारकें खावंक खूब बरें लागता. सो मातशें पातळ करात. चड पातळ न्ही चड दाट न्ही मिडियम ओके कन्सिस्टन्सी. तितून डीप करून घालात. खूब बरें जालां. आमी खूब तेंपानी केलें. करत नाल्यार कित्याक पान ते बरें मेळनाले तुकडे तुकडे मेळटाले. हे पान सामकें बरें आसलेले. सो जालें हांगासर. आनी इशिकाक आयज हांवें राजमा खावयले. खालतो ताका ते लायक जाल्ले राजमा बटाट आनी रायस खालो. आतां खेळटा वाट पळयत तो भैयाचो बरें खेळटा हांगासर. तो ओगी खालो तो ओगी खेळटा. रश्वी हय आज कितें खाल तूं. कितें खालो राजमा. हय म्हाजे कडेन येता घे म्हणून मातसो राव. पालक पकोडा काडून येता. आं येता येता येता. सो आयज तुमकां शिवनाथ कितें शेअर करतलो आनी ते तेज्या वांगडा घडलेलें आसा. सो म्हटलें तुमकांय मातशें कितें अवेअर करया न्हू शिवनाथ. हय सो सामकें म्हणजे एक स्कॅरी मुमेंटूच तो. त्या टायमार ताका ते येयलें कळ्ळें आनी तेणें कशें हँडल केलें हें ताकाच खबर म्हाका कांयच खबर ना. सो म्हटलें तुमकां सांगया आनी तुमकांय मातशें अलर्ट करया. तुमकां शिव सांगतलो की ते लायफ म्हणजे तेज्या वांगडा घडलेलें आसा. तो तुमकां सांगतलो. सांग शिवनाथ. ओके ओके पयर हांव एक्चुली हांव म्हाजे इव्हेंट आहलो सकाळ फुडें. सो सकाळ फुडें हांव गेलो बायक घेवन थिंगा आनी बायक गेल्यार मागीर कजन भाव आहलो पळय तुमचो म्हाज्या वांगडा आसता तो. तेणें एक झाड हॉटेलान गेलें फन्स कदंबा हॉटेलान आहा ते फन्स कदंबा या थिंगा एक झाडां बी आहल्यार पळयलें मागीर इतलें नजर येवंक ना की थिंगा बायक दवरल्यार स्नेक बी येतलो न्हू कांय खबर नासलें म्हाका. सो हांव कार घेवन गेलो तो बायक घेवन गेलो. बायक तेणें तिका दवरलो बायक झाडाच्या पोंदार ओके. आनी एक्चुली लँडस्केपींग तो. सो जालें कितें अरावंड कितल्यांक म्हाका कोण त्या दिसाक न्ही आमची युट्यूब फॅमिली ग्रेस फॅमिली. सो ते येता म्हणून हांव ते येता म्हणून हांव मातसो बेगीन येयलो थिंगासून. ताका सांगलें की हांव तूं हँडल कर हांव वयतलो. तिमी 4 येवपाची आसतली. ताका सांगलें हांवें तिमी 4 येवची ना संक पावतली म्हणून. तरी पण तो बेगीन येयलो. या बिकॉज हांव 3 भायर सरलो थिंगा जेवलो थिंगासून भायर सरलो. हांवें बायक घेवन येयलो कित्याक मातसो ट्रॅफीक लागून हांव बायक घेवन येयलो. हांव बायक काडलो आनी गेटीचो भायर येयलो तेन्ना हायवेचेर आहा फन्स करता पयलीं आसून पळोवन तरी भायर येयलो पळय हांव मातसो फास्ट आसलो. ऑलमोस्ट 60 स्पीड आहलो वयताना. हांव कित्याक सॉरी 60 स्पीड आहलो. हांव वॉज गोईंग डायरेक्टली असो वयतालो बायकार आनी हेल्मेट घालना स्पेशली हांव हेल्मेट घालता. सो वयता हँडल्स हांव पळयता हँडल्सर हांव सामकें असो हालता. आतां म्हाका कित्याक खबर कांय खबर ना म्हाका. हांव वयता थिंगा हांव पळयता स्नेक ब्रावन कलर दिसता. तुमकां फोटो दिसता तुमकां. इट्स अ ब्रावन कलर. तो एक्चुली नॉन पॉयजनस आहा पूण बायकार कळूना की नॉन पॉयजन कितें आहा. हांव पळयता स्लोली पळयता तो असो करता आनी हांव हात मारता असो करून शिव गाडी चलयता बायकार 60 स्पीड ना चलयता तो असो ताका हालयता हांव मारता आनी आड्डेता हांव एकले रस्त्यार हांव आड्डेता फाटल्यान बायक वयता हांव आड्डेता थिंगा आनी म्हाका ब्रेक लावंक मेळना काय ना. इतलो फ्रेश म्हणजे स्कॅर जालो तुका कितें सांगपाचें. जस्ट इमेजीन स्नेक वयर आहा हाती कडेन आहा. जस्ट तूं कितें इमेजीन करा तुमी. हांव शिवरींग मारता उठत ना असो करता म्हणजे फुडें येता तोय भियेला
आणि असो तो मारून आम हातीने बाहेर मारलो भंय आनी हाती लागलो आनी भायर सरलो असो आनी फाटल्यान एक बायक येतालो आनी एक म्हणजे धाकटो भुरगो आसलो थिंगा तो तो हांव मातसो ब्रेक मारून फ्रेंड रावन न्ही सरो पयलीं पडलो आनी स्लो क्रॉस करता रस्त्यार हायवेचेर जाता हायवे तो एकलो भुरगो आमचे डॅडी आनी चेडो तो इतलो भियालो तो ब्रेक मारलो तो ते सुद्दां पडपाचे म्हणजे हांव सरो पळोवन थिंगा पूण आय टेल वन थिंग इज व्हेरी व्हेरी स्कॅरी कांयच कळना म्हाका कितें जालें ते टायमार सिरियसली आनी हांव लिटरली शिवरींग आनी इतले हाड्डे मारता रस्त्यार रावून खबर हांव हाड्डे मारता म्हणजे लायक तुका कळ्ळो सर कशें आसतलें थिंगा सरो मदीं हे जाल्यार हांव मारता सिरियसली हांव व्हेरी डेंजरस पूण आज सलवार थँक गॉड तो नॉन पॉयझनस की मागीर पयलें जो ब्रावन कलर स्नेक ते पयलें मागीर कळटा न्ही ब्रावन कलर हेजे वयर न्ही ब्रावन कलर आसता थिंगा तेणें पळयलां न्ही तें टायम पळयला आनी मागीर स्नेकाचें चडसो इन्फॉर्मेशन काडटा ऑलवेज सो लायक कळ्ळें म्हाका जो ब्रावन कलर स्नेक नॉन पॉयझनस नाजाल्यार असो रावपाचो न्हू तो स्नेक नाग बी जाल्यार असो रावपाचो बारीक तोंड न्ही तें बारीक तोंड दाखय तुका इट्स एक्चुली ब्रॉन्ज बॅक स्नेक म्हणून नॉन पॉयझनस तो म्हणजे नॉर्मल गोंयांचे चड आसता ते असले सो हांवें म्हाका कळ्ळें म्हाका तसलो म्हणून ऑलमोस्ट इतलो आसलो ते 2 फीट आसलो तो बारीक आनी खुंयसून येयलो खबर तुका हँडल आसा पळय हँडल्स भितर रावलो बसलेलो तो हँडल्स भितर येयलो म्हणून हांव मातसो फास्ट स्पिडीन न्ही आनी गरमी टायमार मातसो तो भियालो असो भायर येयलो तो पूण आयटल मागीर व्हेरी व्हेरी स्कॅरी हांव लायक लिटरली शिवरींग तो सगळ्यो पळय पॅ फोन मारता बाबा स्नेक आसलो आनी तो दुसरो बायक आसलो पळय लोक सगळे हॉर्न मारता मार हांव शिवरींग आसलो बायक लेफ्ट रावलो थिंगा आनी तो कोण बापूय आनी चेडो आसलो पळय तो रावलो थिंगा किया म्हणजे तो महाराष्ट्रान आसलो किया हो गया सरो पळय क्या बात कर तेरेच बायक बता तोय भियालो थिंगा आयटल मागीर व्हेरी वर्स्ट एक्सपिरियन्स हा सरोप तरी डेंजरस हांव तर म्हाजी बायकीचेर हेचेर इवन ती चिपकली की हे पाल शेड्डो बी ते कुसता केले थंडीन भिजता स्नेक येवप म्हटल्यार भंय न्ही व्हेरी स्कॅरी हा आनी आय एम नॉट जोकींग हा सिरियसली म्हाका ते CCTV म्हाका क्लियर मेळ्ळें जाल्यार हांवें चोयो बट मेन काय हायवेचेर आनी ती काय वॉट दॅट मेन सूप मार्केट आसा एक सूप मार्केट आहा आय नो वॉट सूप मार्केट इट इज आमी कितें आयस्क्रीम खालें थिंगा ब्लॉगान दाखयलें फन्स करता म्हाका हायवेचेर ओके म्हाका ते CCTV डावट लागता की असो रस्त्यार न्ही थिंगा चड पयस पूण स्नेक दिसपाक खूब डिफिकल्ट बट वॉट आय वॉज म्हणजे की म्हण तुका इतलें स्केर जालें तुका मारता हातीर आय कॅनॉट बिलीव आनी इफ आय टेल समबडी नोबडी गोट बिलीव सरोप ते भितर आसलो म्हणून नोबडी विल बिलीव सिरियस आय एम टेलिंग आय वर्स्ट एक्सपिरियन्स इफ शिवाच्या जाग्यार हांव आसलें न्ही बायक हांव सपोज बायक घेवन वयता न्ही इफ सोरोप बीन येयलो न्ही हांव बायक सोडून दिवपाचें शिवान तशें ऑलमोस्ट झालेले आता ऐक चितले माझं आम्ही फिलिंग आहे शिवरिंग इनसाइड भितर म्हाका शिवरी येता ऐकलें बट नॉट एक्सपेक्टेड सरोप थिंगासून येतलो हात आनी थँक गॉड हायटीका बॅट करूना आनी आय एम ऑल्सो लायक कॅज्युअल न्हू हायवेचेर आहा न्ही तो सिरियसली यार क्रेजी बट सिरियसली इफ त्या जाग्यार कोण दुसरो कोण आसले न्ही तेणें गाडी सोडून दिवपाचो बायक एक कडेन आनी हांव एक कडेन आनी म्हाका सोडूंक मेळना न्ही ऑलमोस्ट 60 स्पीड हेल्मेट लागलो बट स्टील फाटल्यान गाडी येता कितें तकलेन जाल्यार म्हाका कांयच खबर ना ते दीस सामको तो बेजार कसो आनी मागीर ग्रेस फॅमिली ऑल्सो सरप्रायज ते कुडंट बिलीव वॉज लायक असो सांगले आमी ग्रेस फॅमिली त्या हिसाबून जालें तें व्हेरी व्हेरी स्कॅरी भंय कसो म्हणजे तुमकां सांगपा सारकें की झाडां कडेन झाडां पोंदा बीन अशी बायक बीन दवरनाका केन्नाच दवरनाका प्लीज सांगपा जायना ते भोंवता न्ही ते मागीर ते खंय तरी बायकार बी पडले सपोज ते खंय तरी आमी घुसून बसता मागीर भितर सो तुमकां सांगता बसला मी तुमची हँडला बसला जस्ट इमॅजिन तो बारीक नॉन पॉयझनस इफ दुसरो कोण पॉयझनस कोण स्नेक आय जावन सॉरी नॉन इफ इट इज अ कोब्रा न्ही आय डोंट थिंक सो ते डायरेक्ट बाईट करत ते पयना फाटी फुडें ते भियाता आपल्याक न्ही आनी ते हेचो पयलीं तो बायट करपाक येतो आनी ऑलमोस्ट 3-4 hours न्ही आय एम फिलिंग समथींग हियर असो चित्ता खून भायर गेला पळय की हातीर मारले म्हणजे स्नेक हातीर लिटरली हातीर मारले असो वाऱ्यान गेला असो उडून गेलो असो कळ्ळें तुका न्ही जस्ट इमेजीन करा आय कॅनॉट बिलीव इट तुम्ही इमॅजिन करा इफ तुम्ही शिवच्या जाग्यार तुम्ही असले तुम्ही किती करतले आय कॅनॉट बिलीव आज चितलेच आय फील दॅट भितर शिवरिंग सिरियसली देवानच ताका हे केले म्हणजे ताका त्या टायमार शक्ती दिले की ताका हे करपाक नाल्यार इम्पॉसिबल टू टच स्नेक भिवून उरले न्ही सॉरी फोन इफ आमी ऑब्वियसली भिले बी जाल्यार मागीर कितें करतले बायक सोडून दिवपाचो दुसरो कोण आसल्यार बायक सोडून दिवपाचो कोण विचारता तुमी असो जाल्यार तुमचे अरे असो इम्पॉसिबल म्हणटा कोण जाता अरे म्हाज्यान जाला तो बिलीवच जाय ते आनी लिटरली हांव शिवरी हांव ते शॉपार गेलो मातसो लायक नो हांव थंय रावलो थिंगा वचून दे कॅन सी माय हँड असो शिवरी जाता पळयता तेणी मागीर कळ्ळें ताका आय एम नॉट टेलिंग लायक बिकॉज लायक म्हणून कितें फायदो ना न्ही आनी इट एक्चुली घडला म्हाका ते CCTV मेळ्ळा न्ही आय एम गोट
पूर्ण म्हणतो व्हिडिओ मिळाले सारखे व्हिडिओ मिळाले आजकाल ते आम्ही चेक बोल बायकाला असं करता न्ही ऑलमोस्ट अराउंड 30 to 40 किलोमीटर आमचेच डुईंग लायक न्ही मारता का तो असो असो येता हांव मारता तेका असो करून खरंच तो त्याने बी काय करू ना म्हणजे अशी बाईट बीन काय करू ना खरं देवा नुसतं काय हे केलं अजून आता चितल्यानच म्हाका आपली गुड सॉंग्स आयना बय दिसतले तो हीट फॉर्म जाता भितर बॉडी भितर सिरियसली ऐकल्यार चितल्यानच हीट फॉर्म जाता सिरियसली आमकां मातशें कितें शेड्ड बिड्डेला आमी इतले भितात आनी बायका ते बी हँडला कडेन सोरोप येवप म्हटल्यार ॲक्च्युअल बट इट वॉज नॉट ताका म्हटलं हांवें झाडां पोंदां बिना केन्ना दवरनाका दवरप ना सिरियस आमची फर्स्ट एक्सपिरियन्स आनी मातशी गाडयेन बसच्या पयलीं बायकार बसच्या पयलीं मातशें चॅक कर गाडी कळ्ळें न्ही सांगूंक जायना मातशें इथे टॉर्च मारून कितें मोबायल लायट मारून मातशें चॅक कर तूं चडसो बायकार पळयला न्ही पायथन दिसता बसून बसता तिका पायथन मे एनीथींग एनी स्नेक आतां म्हाका बायकार बसून भंय दिसता जे आयकॉन सी सो ताका लागून तुमी सांगता तुमी मातशें सांबाळून ओके सो तुमी सांबाळून रावा सो हें घडलेलें आसा म्हूण तुका सांगता हांव कळ्ळें न्ही सो चला हो इट नॉट फेब्रेट म्हणजे आम नॉट टेलिंग लायज तूं कितें सांगपा तुका सिरियसली हांव खरें ते खरें उलयलें हांवें आनी तेन्ना डेस ग्रेस फॅमिली सुद्दां पळयला हाव आय फिलींग सिरियसली आतां तुमकां सांगता तरी पूण आमी भितर कितें जाता सांगपाच जायना इतलें पळय आतां स्केरी सिरियसली बारीक आनी लांब आसलो ब्रावन कलर तुमकां कळटा फोटो दिसलो सो बारीक घालून येतलो एटलीस्ट सिरियसली सो आतां ब्रॉन्ज नॅक स्नेक तो हेल्मेट सकल दवरता बायका सकल हेल्मेटाच्या भितर पळोवंक जाय कित्याक हेल्मेटाच्या भितर वचून बसतात एकलो मेलो न्ही पयलें आसलें ना घाललो डॉक्टर पील आहलो तो पील बीन तेका चावलो तो मेलो आनी गरमेन आतां पळय आतां आमी आतां गरमी. समर सिजन स्टार्ट जातलें आतां गरमेन ते भायर चड भोंवता सो कॅर घेवपाचें कारा पोंदांक वचून बसता हें जालेलें आसा कार शिवाजी म्हणजे आमच्या लग्ना पयलीं इको कार आसलें आमचें इनो उनो 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 इनो खंय सेम टायप स्नेक हा सेम टायप स्नेक उनो कितें जालें तोड्डा तें अशें जंगल आसा कार तेन्ना भायर दवरलेलें लग्ना पयलीं तेन्ना शिव म्हाका व्हरपा येता हांव कामां वयतालें न्ही एकांक समज दोनांक समज जेयलें मागीर शिव म्हाका ड्रॉप करपा येयल्लो हांव बसला दोगा जाणां भितर स्नेक फोटो दिसता पळय सेम स्नेक ब्रॉन्ज स्नेक आसा पळय हांव सरपंच मातसो नॉलेज आसा ऑल स्नेक इन्क्वायरी करता बघू सर्च पळयता बीन की करता खंयचे आमचे वेनेमस स्नेक नॉन पॉइजनस पॉयझनस सेम स्नेक ऑलमोस्ट अराउंड 2.5 फीट आसलो तो 2.5 फीट तो बोनट भितर हा डॅशबोर्ड आमचे उनो मातसो म्हणजे ओल्ड न्ही तो 15 आयलो तो कोणाकडे ओपन ओपन आहले म्हाजे ओल्ड न्ही तो ओल्ड गाडी वयर सरलो आनी येवन तिका असो भोंवतालो तो आनी काडलो पळय झुपून भितर गेलो तो हितून भितर वेंट आहले पळय एसी वेंट भितर गेलो तो मागीर तेणे म्हाका बायकार वचून ड्रॉप केलें मागीर हो तो सरपा तोच घेवन गेलो हांव सरपा घेवनूच गेलो गाडी खंय थंय मॅकॅनीक बी आसता तेंच्या कडेन तो हात लायना तो म्हणटा मॅकॅनीक व्हरून आपूण हात लायना आपूण भिता खंय आतां कितें करतलो हेणें मागीर ताका हें मारलें कितें मारलें हीट स्प्रे ही केन्नाय याद दवरा तुमी हीट स्प्रे घरान दवरात सिरियसली स्नेक येवं किंवा लिझर्ड येवं तांकां मातशें स्प्रे केलें न्ही तेमी मातशें चक्कर येता थंय पडटा सो ताणें मागीर ते हीट स्प्रे केलें मागीर ते मातसो तो मातसो वीक आहलो मागीर असं डावन जालो मागीर तो भायर येलो न्ही ना तेका स्पिडोमीटर आहा पळय ते फाटल्यान वचून बसलेलो तो स्पिडोमीटर आनी नट काडला आमी दोग जाण हांव तो मॅकॅनीक आहलो पण काडलो तो स्लो झुप जम मारलो तो जस्ट वेंट केन्ना हीट स्प्रे मारून येता मरना तेमी तांकां मातशें चक्कर अशें येता सो मागीर तेमी स्लो जाता मागीर ते काडून मागीर उडोवंक मेळटा न्ही अशें जालो सेकंड टायम जाल्ला क्रेजी कारा वांगडा आनी हे बायका वांगडा ताका लागून सो कॅरी अलर्ट रावात कळ्ळें न्ही गाडयेन बसच्या पयलीं चॅक करा खंय कितें येता तें सांगूं शकना केन्ना खंयचें केन्नाय येवं शकता खंय येवं शकना न्ही भंय दिसता ताका लागून ओके सो आनी काय ना न्ही चला हांव व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो लायक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्रायब करात मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय म्हण बाय एक बड्डे रिक्वेस्ट आसलेलें ताका विश करता आनी हो बड्डे न्ही 30th जॅन जाल्लो आसा सो म्हाका ताणें इंस्टाग्रामार मेसेज केल्ले विश कर म्हणून सो विश करता हांव बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे लेस्टर विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांव हेंच देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी बी रिलेटेड बर्थडे लेस्टर अरे Happy birthday and many blessings to you. May God make all this come to happy birthday. चला बाय Bye.